आता मेरेन 58 ग्रेड सकयल्ल्या 16 दशलक्ष टन खनिज मालाची विक्री जाल्ली आसा। सुमार 20 दशलक्ष टन खनिज माल राज्यात पडून आसा। केंद्रान निर्यात कर काडून उडयल्ल्यान ह्या मालाचो ई-लिलावाच्यो सगळ्यो आडमेळी पयस जाल्यात। ताका लागून राज्यात पडून आशिल्ल्या ह्या खण मालाचो ई-लिलाव फुडल्या कांय दिसां भितर रोखडोच सुरू जातलो। हाचो गोंयाक निश्चित फायदो जातलो म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। फाटलो सगळो कितें कितें आमी एक्सपोर्ट केला म्हणजे 27 ई ऑप्शन्स आमी केल्ली भितरल्यान 16 मिलियन्स ऑफ द टन्स आमी 7 ते 8 वर्सां आमी एक्सपोर्ट केलो आनी वीच इज अगेन बिलो 58 ग्रेड आनी ताका लागून आमकां तें करप शक्य जाल्लें कारण हो एक्सपोर्ट ड्युटी जर लायली आसत जाल्यार हो 16 मिलियन टन ओर कोणूच भरपा नाशिल्लो। अजूनही बी एडिशनल देर इज एन अप्रॉक्सिमेटली 20 मिलियन ऑफ द आयर्न ओर जो आसा एप्रॉक्सिमेट परत सांगता इट इज नॉट फिक्स हो अवेलेबल आसा आनी तो आमकां ई ऑप्शन आसतले वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान ऑप्शन करपाचो आसा म्हणून आमकां ही 58 ग्रेडची जी एक्सपोर्ट ड्युटी लायिल्ली पळय ती फाटीं घेवपाक जाय आशिल्ली। So once again, thanks for our central leadership, Honorable Prime Minister, Home Minister आणि हाज्या खातीर हांव धन्यवाद म्हणटा की काल तेंच्यांनी 18 नोव्हेंबर हाज्या दिसाचें नोटिफिकेशन काडलें। ह्या नोटिफिकेशनांतल्यान आमकां आयर्न ओराचेर लायिल्ली एक्सपोर्ट ड्युटी फाटीं घेतली, खास करून पीग आयर्नाचेर लायिल्ली एक्सपोर्ट ड्युटी जी आसा फाटीं घेतली। एक्सपोर्ट ड्युटी पीग आयर्नाचेर लायिल्ल्या कारणान पीग आयर्नाचो सेल जो आसा पळय होय कमी जाल्लो, तांकांय सेल नाशिल्लो, त्या खातीर आमोण्या सारकेलो आमचो एक फर्नेस हें तांकां बंद करचें पडिल्लें सो दॅट अगेन दे रिस्टार्ट दॅट पीग आयर्न फर्नेस हे ते परत एकदां सुरू करपाक शकतले। सो गोंयांतले परत एकदां ऑप्शन प्रोसेस सुरू जाल्ल्या कारणान आमकां मायनींग एक्टिविटी सुरू करपा खातीर खूब व्हडलो स्कोप आसा। गोंयच्या इकॉनॉमीच्या दृश्टीन गोंयच्या आयर्न ओर मायनिंगच्या दृश्टीन हो केंद्र सरकारान घेतलेलो निर्णय खूब व्हडलो निर्णय आसा।